अनिशा गावडे, केरी सरपंच। आयज जे आमचे मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे आनी आमचे पिरोळचे लाडके आमदार तांकां आयज वाडदिसाच्यो लाख लाख शुभेच्छा। खरें तर म्हटल्यार जेन्ना आमचे हे गोविंद गावडे जेन्ना आमचे इलेक्ट जावन आमचे पिरोळान आयले तेन्ना आमकां एक म्हणजे स्वतंत्रपण अशें मेळ्ळें अशें तरी म्हाका दिसता। कारण कितकीशींच वर्सां आमचो विकास हो तसोच आशिल्लो। तुमी पळयलें आसतलें कित्याक आमचे केरी लोक जे उदकाचो जो मेजर प्रश्न आसलो उदकाचो 10 वर्सां उदकाच्या थेंबाक आमी म्हणजे तळमळटालीं, पूण आमचो 90% आतां खूब सॉल्व जाल्लो आसा आनी सगळीं जाणां म्हणटा की आमकां उदक दिवन खुबशे लोक आमकां बरें जाल्ले आसा। कारण तशेंच आमच्यो ज्यो पिरोळान 41 शाळा जाल्ल्यो आसा। तुमी पळयलें आसतलें खंयचेच तेतून अशे 41 शाळेचे आयज तेजे फावंडेशन स्टोनूय लागलेलो आसा, थोड्यो कंप्लीटूय जाल्ल्यो आसा। कारण ताका गोर गरिबांचो आनी जे लोक म्हणजे आमचे बारीक लोक जे शिकता तांकां खंय तरी आमचें बरें शिक्षण मेळचें असो एक तेंचो ध्येय आशिल्लो। आनी दुसरें म्हटल्यार जे आमकां ज्यो फॅसिलिटी जाय आसल्यो लायटीच्यो, आमकां लायट कितलीशीं वर्सां लायटीचो सुद्दां प्रॉब्लम जाल्लो आसा, तोवूय आमचो कंप्लीट केल्लो आसा। जावं कोणाची एक निंदा करण्याची आसता की 100% काय जावं कोणाच्या खातीर शकना, पूण 90% जाला तेजेर कोणूच अशें उलयना, पूण तेजेर लोकांनी लक्ष दिवपाचें आनी तांकां अशें फुडें एक बरें एक तेच्या वाडदिवसा निमतान तांकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवपाचें। कारण ते फुडें असो आमकां नेतो जाय की आमचो ते परत 5 वर्सां जाल्यार आमचो पिरोळ मतदारसंघ कितें जातलो हें तुमी पळोवंक शकता मागीर। धन्यवाद। हांव मंगेश गावडे, माजी सरपंच वेलिंग पिरोळ कुंकळे पंचायत, विद्यमान पंच वॉर्ड नंबर 9। आज गोविंद सराचो वाडदीस 50वो। आज आमकां असो एक आमदार मेळ्ळेलो आसा की तेजें डेव्हलपमेंटाचें काम सामकें हे 4.5 वर्सांत जें जाल्लें आसा तें आमी खंयच्याच वर्साक पळयलेलें ना। सर्विसेच्या बाबतींत तरी तेजें उलोवपाचेंच ना। सद्या सर्विसीचें सगळें जोरांत चालू आसा दिवपाचें। अशेंच तेजें मोठें कार्य चालू आसा आमच्या गांवांत, जें आमचें पिरोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय आमचें नांव तेणी बरें वयर काडपाचें ठरलेलें आसा। स्वाभिमान हो तेजे कडल्यान शिकपाचो। त्या स्वाभिमानाक लागून आमी ताट मानीन जगतात आनी आतां हेन फुडें तशेंच जगतले आनी ताका आमी हेन फुडें निवडून हाडटले। ताका म्हाजे कडल्यान आनी आमच्या पंचायतींतल्यान आमचे जे पंच वांगडी आसा तेजे कडल्यान ताका 50व्या वर्साची लाख लाख शुभेच्छा। धन्यवाद। 2 ऑक्टोबराक म्हजो मित्र गोविंद गावडे ह्याचो 50वो वाडदिवस। हांव ह्या वाडदिसाक ताका शुभेच्छा दिता आनी जे तेजें कार्य जें आसा तें अशें तेज्या हातीन अशें कार्य घडचें आनी चड करून जे आसा मागास उरलेल्या लोकांक हाचे फायदे जावचे आनी तांकां आकार दिवपाचें काम तेणें करचें। आकार दिवपाचें काम तो करीत आसा आनी फुडेंय तेणें करीत रावचें आनी झटत रावचें। आनीक लोकांक जी आसा सोय सुविधा त्यो सुद्दां गरजेच्यो आसा। आनी हांव आयकलां की तेणें सगळ्यो शाळा रिपेर करून दुरुस्ती केली सगळ्यो। इतले वर्सां कोण नाशिल्ली, निगडर जाल्ली इतल्या वर्सां। आमी मराठी म्हणटाले पूण मराठी शाळांची सुद्दां दुरुस्ती नाशिल्ली। म्हणून मागीर ते रस्ते तेणें सगळे केले, लायटीची खांबे सगळे कडेन घातले, उदकाची टाकी बांदल्यो। म्हणजे हें सगळे तरेचे तेणी लोकां दोळ मुखार दवरून हें काम केल्लें आसा। आनी हें काम करता आसतना इवन मार्केट बांदलें बोमा हांगा बानस्तारी मार्केट बांदलें। मार्केट बांदलें आनी त्या शिवाय बाकीचें तेणें कितें करपाचें तें केलें। एक मनीस असो की ताका कळ आसा, कारण तो बारीक लोकां दोळ मुखार दवरून काम करता। एक बहुजन समाजाक गरीब हिंदू घराण्याक जल्म आयिल्लो मनीस आनी अशें तेणें टक्कर दिवन तो वयर येयल्लो आसा आनी टक्कर दिवन वयर येयल्लो आसा। आनी बाकीचे सोशल मिडिया आसलो जावं नाट्य हितून जावं आतां कला मंदिराच्यो आसूं त्यो खुबश्यो स्किमी ह्यो लोकां खातीर केल्ल्यो आसा, कलाकारां खातीर केल्ल्यो आसा। अशें तेणें करीत रावचें। न्याय केलें की तेणें हॉस्पिटलूय बेतके बांदपाचें केल्लें आसा, जावं तेगे शाळा जाल्योच बाकीचे लायटीचे खांबे घातले सगळे कडेन, उदकाचे प्रोजेक्ट सगळे कडेन केले। हांव जयेश नायक तिवऱ्या जोराडार रावतां। तिवऱ्या वर्गा पंचायतीन एक्स डेप्युटी सरपंच म्हणून आशिल्लो आनी आतां हांव पंच म्हणून आसा। आनी आमचे जे मिनिस्टर आसा, जे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे, तशेंच आमचे पिरोळचे आमदार
हांव लोकांक सांगूंक सोदता की फाटलीं 4 वर्सां जालीं जे आमी सराच्या मार्गदर्शना खातीर मार्गदर्शना फाटल्यान काम करता. सरान लोकांक खुबसो हेल्प केल्लो आसा. जो डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तर आयज सगळ्यांक गोंयभर सगळ्यांक खबर आसा. जो सराचो डेव्हलपमेंट आसा तो म्हाका दिसता आनीक आयज CMचे सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सीन असो डेव्हलपमेंट जावना. जी बारीकच्यान सामकी व्हडली मोठी कामां सुद्दां सरान हातीन घेतलेली आसा. आयज हांगा हांव महालक्ष्मी देवस्थानाच्या सभागृहान आसा. तुमी पळयता आसतले फाटल्यान आयज दांडियाची प्रॅक्टीस चालू आसा. तशेंच हांगासर नाटकां, दिवाळेक गॅदरींग अशी खुबशीं कॉम्पिटिशनां जाता. जे फाटली आमकां फाटली 2-4 वर्सां जालीं सराच्या आर्ट एंड कल्चरा थ्रू आमकां खुबसो हेल्प जाता, जो आमकां ह्यान पयलीं केन्ना खबरूच नाशिल्लो. सो हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की अशे आमदार आमकां लागपाक खूब नशीब आशिल्लें. कित्याक ह्यान पयलीं बी अशे खुबशे आमदार निवडून येवन गेल्या, पुणून कोणेंच कांयच केलें ना. आयज तुमी पळयता आसतले बाणस्तारचो बाजार म्हण, मार्सेलाचे बस स्टँड कंप्लीट जावन कितलोसोच वर्सां पडींग उरलेलो, तो सरान स्टार्ट केलो. आयज बरे रोड वायंडींग जाल्ले आसा. तशेंच मार्सेलान आतां आमचो कारो ग्रावंड आसा, जो आतां तेजें रिनोवेशन जावपाचें आसा सराच्या थ्रू. सराच्या वाडदिवसाच्या निमतान हांव हे महालक्ष्मी देवी कडेन मागतां की सराक बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें. तशेंच हांव म्हाज्या सगळ्या पंचायतीच्या वतीन तसोच तिवरेच्या सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन सराक बर्थडेची हार्दिक शुभेच्छा दिता. थँक्यू. हांव कृष्णा गावडे, रावपी मंगेशी. आयज हांव तुमचे फुडें मिडिया फुडें आसा सांगपाक की मंगेशी एरिया जी आसा आयज आमचो आमदार आनी गोंयचो मंत्री, कला मंत्री श्री गोविंद गावडे हेंच्या बद्दल हांव तुमकां 1-2 तेजे विकासाची कामां कांय सांगूंक सोदतां. पळोवंक जर गेले आयज मंगेशी गांवांक तेणी बारीक मोठी थोडी कामां केल्लीं आसा. तशेंच जो प्रोजेक्ट आसा म्हणजे ट्युरिजमाचो, तो प्रोजेक्ट तेणी कंप्लीट जवळ जवळ केल्लो आसा. तेन्ना आनी माड्डोळ पोलीस स्टेशन, माड्डोळ मार्केट आनी अशीं खुबशीं कामां जर हें केलीं, तेजी आमी पळयलीं जाल्यार तेजो विकास करपाचो जो हें आसा, कामाची पद्दत आसा ती खूब बरी आसा. तसोच बाणस्तारचो प्रोजेक्ट, मार्केट प्रोजेक्ट, जो इतले वर्सां कोणूच डेवलप करूंक शकलो ना, तो प्रोजेक्ट न्ही हातीन घेवन आयज तेजें काम चडशें जायत येयलां. तशेंच केरी पठाराचेर जी लोकांची उदकाची सोय नाशिल्ली इतल्या वर्सांक, खूब वर्सां जालीं लोक उदकाक अशी त्रास करताले थंय, त्या लोकांचो व्हडली टाकी बांदून त्या लोकांक आयज उदक बरे भशेन सगळे घरांनी पावल्लें आसा आनी लोक आयज ते खूश आसा. अशे खुबशे प्रोजेक्ट आनी बारीक मोठे हे तेजे 4 वर्साच्या कारकिर्दीक कंप्लीट केल्या. इतले डेवलपमेंट इतल्या वर्सांक आमी हेजे पयलीं खंयच्याच आमदारान मंत्र्यान केलें ना. आमकां खूब खोशेची गजाल आसा सावेऱ्याच्या लोकां खातीर. आमच्या सावेरे पंचायतीन 7 शाळा येता, तितूंतली 1 शाळा बंद पडले, पण 6 शाळा ज्यो आसा त्यो जे वेळार पयलो गोंयचो मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या विचारांनी गांवागांवांत शाळा जाल्ल्यो, त्यो मोडलेल्यो, तेंचे नळे सारके नाशिल्ले, कामी गेल्ल्यो, पाटयो गेल्ल्यो, तेंचेर आयज मेरेन फाटल्या 10-15 वर्सांक कोणेच लक्ष दिलें ना. ही खूब दुख्खाची गजाल आसा. खरें तर आमी म्हणटा शिक्षण हें खूब गरजेचें आनी आमी नारो उठयता की आमचें शिक्षण जें आसा तें मातृभाशेंतल्यान जावचें म्हणून. पण मातृभाशेंतल्यान जर शिक्षण जातलें जाल्यार त्यो शाळा जे विचारान भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदलेल्यो त्यो शाळा खंय तरी मोडपाक पावल्ल्यो, हेजेर कोणेच विचार केलो ना. आमी फक्त भाशणां दिवंक लागले की आमची संस्कृताय जिती उरतली जाल्यार आमी आमचे मूलभूत जे आमचें प्राथमीक शिक्षण जें आसा तें मातृभाशेंतल्यान घेवपाचें. आमी फक्त भाशणां दिलीं, पण ज्यो शाळा आयज ज्यो रिनोवेट जाल्या सावेऱ्यान, आमच्यो 6 शाळा आसा, तितूंतल्यो 5 शाळा कंप्लीट जाल्ल्यो आहा रिनोवेट करून आनी 1 उरलेली आसा तिचे कागदपत्रां चालू आसा, त्योय येणाऱ्या काळा भितर रिनोवेट जातली. नमस्कार, हांव शिवराम नायक,
सोशियल वर्कर, वेलिंग, मार्दोल, गोवा। हांव सर्वप्रथम आमच्या पिरवळ मतदारसंघाचे सगळे मतदार तसेच कार्यकर्त्यांक एक देव बरें करूं म्हणटा, कारण तेणी आज आमकां पिरवळ मतदारसंघाक 2017 एक बरो असो उमेदवार आमकां गोविंद गावडे हाज्या रुपान आमकां दिलो, जेणे करून पिरवळ मतदारसंघाची सगळो डेव्हलपमेंट, विकास, जी गोरगरिबांची कितें कामां आशिल्लीं ती पूर्णत्वाक पावपाक आमकां शक्य जालें। तशेंच हेजे पयलीं कितले आमदार मंत्री येवन गेले, पूण गोविंद गावडे सारकिल्लो आमदार हांव म्हाज्या 25-26 वर्सांचे कारकिर्दीत पयलेच खेपो पळयतां। आज कितलेशेच सगळे पिरवळ मतदारसंघात कितलेशेच खेडे पाड्यांनी तेणें आज रस्ते पावयले, उदक पावयलें, लायट पावयली, अशे तरेचें नेतृत्व आमकां लाभलें। ते खातीर हांव सगळ्यांचे परतून एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। असो आमकां एक आज आमदार लोकांनी दिलो, मतदारांनी दिलो, जो 24 तास लोकांच्याच मदीं आसता, लोकांले अडी अडचणी सोडोवपाक प्राधान्य दिता। हांव आमचे माननीय आमदार कला सांस्कृतीक मंत्री श्री गोविंद गावडे हांकां वाडदिवसाची परबीं भेटयतां। देव बरें करूं। आज आमचो कला आनी संस्कृती मंत्री बाब गोविंद गावडे हेजो आज वाडदिवस। ताका वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता। देवान ताका बरें आयुश्य लावचें आनी ह्या मतदारसंघाची सेवा करपाक बरें हेल्थ दिवन ताका फुडें काडचो। तुमकां खबर आसतलें, जिद्द, चिकाटी आनी संघर्श हितूंतल्यान वयर सरलो मनीस गोविंद गावडे, जेणी 2 म्हयने उठा आंदोलना खातीर जेल भोगलेले आसा। तेणी ह्या गरीब लोकां खातीर खूब कार्य केल्लें आसा। तेणी तुमकां खबर आसतलें, तेणी तो सदांच म्हणटा लाचार जावं नाका, स्वाभिमानी जा, आनी त्या अर्थांतल्यान तेणी प्रायमरी स्कूल सगळी रिन्युवेट करून तशें करून ती लोकां पर्यंत शिक्षण पावोनी आनी तेणी उदरगतीची खूब हांगा कामां केल्ली आहा। फॉर एग्जाम्पल बाणस्तारीक चालू आसा, बस स्टँड म्हूण, मागीर तो हे म्हूण रस्ते घरांक दारां पासून रस्ते फाटली 50 वर्सांची कामां जावना ती तेणी केल्ली आसा। तेणी पयर हालींच बेतकी हेल्थाचें फावंडेशन घातलें आसा आनी हो मिनिस्टर फुडें निवडून येयलो म्हाका कांयच अजाप दिसपाना। हांगा रवींद्र भवन म्हूण कला म्हणून हो पियोर मतदारसंघ नंबर 1 जातलो। आज तेणी इतली उदरगतीची कामां केल्ल्या, फाटल्या 50 वर्सां कोणीच कोरोना तितली केल्ल्या, तेन्ना ह्या मनशा वांगडा तुमी रावचे आनी ताका भरघोस मतान ताका निवडून हाडचो अशें तुमचे कडेन मागता। म्हजें नांव विश्वास रघुनाथ गावडे, अंसुवाडा मडकई ह्या गांवांत रावतां आनी हांव गोमंतक गौड मराठा समाज ह्या समाजाचो अध्यक्ष जावन आसा। त्याच बरोबर मडकई ग्रामपंचायतीचो माजी सरपंच म्हणूनय हांवें एक सरपंच पद भुशयिल्लें आसा आनी आयज गोविंद गावडे हे पिरवळ मतदारसंघाचे आमदार, त्याच बरोबर गोंय राज्याचे कला व संस्कृती खात्याचे, त्याच बरोबर आदिवासी खात्याचे मंत्री हेंचे आयज वाडदिवस साजरो करतात। तेन्ना हांव तिच्या वाडदिवसाच्या हांव ताका शुभेच्छा दितां आनी तेज्या आयुश्यान फुडले राजकीय क्षेत्रांतल्यान ताका यश दिता आनी जो आयज राजकीय क्षेत्रांतल्यान ते वाटचाल करतात आनी हे व्यक्ती जे आसात ते खरेंच कश्टकरी समाजान जन्मान येयल्ले, काबाळ कश्ट करून शिक्षण पत्रान घेतलेले आनी तितूंतल्यानूच जे आयज समाजाची, गोंयच्या सरकाराची, गोंयच्या जनतेची कामां करपा खातीर ते रात दीस धडपडटात आनी अशे व्यक्ती आयज कला व संस्कृती खातें सांबाळटात आनी गोंयचे कलेचे जतन घेवपा खातीर आनी गोंयचे कलेची एक प्रसिद्धी मेळोवपा खातीर संपूर्ण गोंय वयर
बरें अशें काम करतात. हांव योगेश गावडे रावता सिंपळणेन. आमचो पिरो मतदारसंघाचो आमदार श्री गोविंद गावडे हेजे कडेन आमी डेव्हलपमेंटाचे खूब कितें कितें घेवन गेले आनी तेणी आमचो डेव्हलपमेंट केन्नाच ना असो म्हटलें ना. आमचे सिंपळणेनूच जावं ते रिटेनिंग वॉल, जावं ते क्रेमोटोरियम, जावं तो रोड वायंडींग, जावं ते पाथवे, जावं तो पेवर्स, सगळो आमचो डेव्हलपमेंट तेणी जशें आमी वेळार गेल्ले तशें तेणी आमकां टायम टू टायम कंप्लीट करून दिल्लो आसा. आनी एज अ यूथ हे नात्यान आमी ताका तेच्या वाडदिवसाच्या हार्दीक शुभेच्छा अशें म्हणटा आनी ताका देवान अशेंच सूख समाधान यश प्राप्त करून दिवचें आनी असोच पिरो मतदारसंघाचो विकास तेज्या हातीन बरो घडोवन येवचो हेच देवा लागीं मागता. आयज 2 ऑक्टोबर खरें म्हटल्यार आयचो हो दीस भांगराळो दीस. कारण आयच्या दिसाक आमकां स्वातंत्र्य मेळोवपा खातीर जांच्यांनी आपलें सर्वस्व बलिदान दिलें ते महात्मा गांधी तशेंच लाल बहादूर शास्त्री हांचो जल्मदीस. आनी त्याच दिसा म्हणजे 2 तारखेकूच आनी एका मनशाचो जल्म हांगा गोंयांत जालो आनी ते म्हटल्यार प्रियोळ मतदारसंघाचे आमचे आमदार तडफदार नेते सहकार मंत्री बाब गोविंद गावडे. तशें पळोवंक वचत जाल्यार कोविड-19 हाका लागून जायती उदरगतीच्या कामांक खीळ बसलो, पूण हाजी पर्वा करिनासतना आमच्या आमदाराक उदरगतीक नेटान पावल मारलें. उदरगतीची जाल्लीं कामां आमकां प्रियोळ वाठारांत पळोवपाक मेळटा. आयच्या ह्या दिसा हांव विठ्ठल नायक तांकां जल्मदिसा निमतान हुनहुनीत परबीं भेटयता. तशेंच देवा लागीं मागता फुडली वाटचाल यशस्वी जावपाक तांकां उदंड आयुश्य आनी घटमूट भलायकी दिवची म्हूण मागता. आनी ताणें केल्लो विकास, आमच्या आमदारान केल्लो विकास हांव 100% सांगन तांकां फुडलीं 5 वर्सां हांगासर प्रतिनिधित्व करपाक तांकां शुवर मतदार चान्स दितले. आनी परत एकदां तांकां सगळ्यांक हांव मागता गोविंद गावडेच्या ह्या वाडदिसा निमतान तांकां परत एकदां हांव मना काळजान सावन परबीं भेटयता. हांव दिगंबर दामोदर तारी पळवय ग्रामपंचायतीचो प्रभारी सरपंच. आयज गोविंद बाब गावडेचो वाडदिवस. ताका मना काळजान सावन पळवय पंचायतीच्या वतीन हुनहुनीत परबीं आनी ताका उदंड आयुश्य लाभो अशी गजान लक्ष्मी चरणी प्रार्थना. आयज पळोवन गेल्यार 4.5 वर्सां सोंपलीं की विकासाचो ध्यास घेवन गोविंद बाब आमच्या पिरोळ मतदारसंघांत तशेंच आमच्या वळवय वाठारांत वावुरता. आनी ह्या पॅन्डेमीक काळान सुद्दां ताणें लोकांक भरपूर गरजू लोकांक मदत केल्ली आसा. आनी सांगपाचो एकूच उद्देश म्हटल्यार ताका एक तळमळ जी आसी विकासाची ती ताणें ती पिरोळान चालूच दवरल्या. तुमी पळयलें आसतलें हेज्याक पयलीं आमकां वळवय उदकाचो प्रॉब्लम जातालो, वळवय इलेक्ट्रिसिटी आमची सारकी नासली, वळवय रस्ते पयलीं सारके नासले. आनी त्या अनुसरून आमी जेन्ना पळय तेजे कडेन गेले आनी आमी जी कामां तेंचे कडेन सांगली तिणें त्वरीत उचलून धरून आमची कामां वेळोवेळ केल्लीं आसा. आनी आतां सुद्दां आमची थोडीं कामां पेंडींग उरल्या. एक थोडें आमकां पार्किंग जाय, व्हडलो आमचो तारी सोसायटी हॉल जाला थंय एक पार्किंगाचो एक पयरूच आमी सगळें दिल्लें हें केल्लें आहा तेजें. आनी सातेरबाट रस्त्याचें सुशोभीकरणाचें काम रोखडेंच जातलें. आनी आमी वळवयच्या वतीन आनी ग्रामपंचायतीच्या वतीन ताका हुनहुनीत परबीं भेटयता. हांव मोहन खेडेकर सावयवेरें खेडे वेलकास वाड्याचो पंच. हांव तुमकां सांगूंक सोदता की इतलीं वर्सां जालीं हांगा रस्तो ना कांय ना, पण आतां गोविंद भाई आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ते निवडून येयल्या उपरांत हांगा रस्तो जालो. ना इतल्या वर्सां आमी फक्त पांय वाटेनूच फक्त धरताले. रस्त्याची कोणी नांवच काडलें ना. आमी कितले फावट अशें चिंतताले की रस्तो कोणी आमदार येतलो आनी आमकां रस्तो करून दितलो, पूण आजून पसून कोणीच तेजें लक्ष दिवना आनी कांय ना. पण आतां भाई येयल्या उपरांत रोखडेंच तेणी रस्त्याचे मनार घेतलें आनी रोखडोच रस्तो तयार करून दिलो आनी आमकां सगळ्यांक बरें पडलें. हांव त्या खातीर भाईक अशें आज तेंचो बर्थडे त्या तांकां विश करता की तांकां अशेंच आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी अशीच आमची आतां कामां केल्लीं आसा तशीच फुडें आनी करून ताका भरपूर आयुश्य आरोग्य दिवचें अशें हांव देवा कडेन मागता. आमकां खूब वर्सां रस्तो नासलो हांगासर आनी आमी खूब जाणां कडेन वचून सांगलें आमकां रस्तो करा. सकयल साकून सामान कितें हाडटलें जाल्यार आमचे कडेन हाडपाक जायनासलें. कोणी बरो ना जाल्यार हॉस्पिटलान वयतले जाल्यार कांयच आदार नासलो, आमकां उपडून व्हरचें पडटालें.
म्हणल्यार कोणेच एकट्यान सुद्दां आयकलें ना आमकां आमच्या रस्त्या बद्दल आसा तुमची फायल अशेंच म्हणटाले कोणी गेले म्हणटरी पूण गोविंद निवडून येयलो आनी तेणें आमकां सांगलें आपूण करून दिता तुमकां रस्तो म्हणून आनी रस्त्याक तेणें सुरवात केली. आडखळी खूब येयलो, खूब जाणांनी ऑब्जेक्शन हाडलें, कितें कितें हें केलें पूण तेणें कोणाकूच हें करिनासतना आमकां रस्तो करून दिलो. आयज तेंचो वाडदीस, हांव तेंकां हॅपी बर्थडे सर म्हणटा. म्हजें नांव रतिक्षा गावडे. आयज गोविंद गावडे सराचो बर्थडे. ह्या निमतान म्हाका तांकां मेन म्हटल्यार पयलीं थँक्यू म्हणपाक जाय, कारण गोविंद गावडे सर सदांच भुरग्यांक फुडें सरपाक सदांच एनकरेज करता. खंयच्या फिल्डान जावं, स्पोर्ट्सान जावं, खंयच्या एनी कॅरिक्युलर एक्टिविटीज जावं, कितें जावं, सदांच सपोर्ट करता. सो आमच्या ह्या खेड्या फॅमिलीच्या सगळ्या भुरग्यां कडल्यान म्हाका तांकां हॅव फॅब्युलस हॅपी बर्थडे and thank you for whatever he makes effort for us. नमस्कार. आज आमचो प्रियोचो लाडको आमदार त्याचबरोबर गोवा राज्याचो संस्कृतीक मंत्री कला आनी संस्कृती मंत्री श्री गोविंद गावडे सर हांचो आज वाडदिवस. ह्या वाडदिवसा निमतान हांव तुमकां एक थोडे गोश्टी सांगूंक सोदतां. तर 2017ची जी निवडणूक आशिल्ली ती तांकां लागून जी प्रियोळ मतदारसंघात एक सगळ्या जनतेन तांकां एक कौल दिलो. खऱ्या अर्थान ह्या कौलाचो एक लोकांनी न्याय दिलो आनी बऱ्यापैकी नेतो आमी विधानसभेन धाडलो आनी हेचीच प्रचिती म्हणून आमी ह्या जे 4.5 वर्सांच्या कालावधीन आमच्या प्रियोळ मतदारसंघात भरपूरशी प्रगती पळयल्ली गेली. तुमकां खबर आसतलें कोविडची महामारी आशिल्ली, आमचे दिवंगत मुख्यमंत्री पर्रीकर साहेबांचें आजारपण आशिल्लें आनी ह्या कारणाक लागून अवघे काही वर्सांच तांकां मेळ्ळी. ही 4.5 वर्सांची जी कालावधी आहा तितून खाली 3 वर्सांच तांकां हातीन मेळिल्ली आनी ह्या 3 वर्सांच्या कालावधीन तेंच्यांनी प्रियोळचो पुरो नक्षाच बदलून उडयलो. खुबश्या जाग्यार ज्या जाग्यार रस्ते घडनाशिल्ले त्या जाग्यार रस्ते घडले. खुबश्यो गणपती विसर्जन शेडी तयार केल्यो. त्याच भायर शेतां जी पयलींची शेतां आशिल्ली जी बंद पडिल्ली ती खुबशे शेतकारांक ताणें हेल्प करून ती शेतां परत पुनरुज्जीवीत करून तांकां परत हेल्प केलो. त्याच भायर सरान अशें पळयलें ना की कोण आपले विरोधक आनी कोण समर्थक, पण जेन्ना तेच्या फुड्यान विरोधक सुद्दां एक कसली डेव्हलपमेंटाची कामां घेवन आयलो तेन्ना तांकां तितलोच मान दिलो गेलो जितलो ताणें आपल्या समर्थवाल्यांक दिल्लो आसा. असो हो आमचो नेता. आज तेंचो 50वो बर्थडे. हांव देवा कडेन मागता की तेंचें येणारें जें आयुश्य आहा तांकां बरें आयुश्य, उदंड आयुश्य दिवचें आनी जेणे करून तेंच्यांनी आतां जी प्रियोळची विकासाची कामां घेतलेलीं आसा अशीच तेंची फुडें वाटचाल 2022च्या निवडणुकी नंतर परत एकदां ते येवन हे प्रियोळचो आनी तेणें आघाडीचेर व्हरचें आनी गोव्याचो एक इतिहास रचचो की प्रियोळ हो सगळ्यांत विकास केल्लो कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 1 आसची अशी हांव अपेक्षा करता आनी तांकां परत एकदां तेंच्या वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. नमस्कार. म्हजें नांव रोहित पानकर. हांव बेतके खांडोळाचो रहिवासी. आयज म्हाजे एक अत्यंत जवळचो मित्र, प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार आनी तशेंच गोंय राज्याचे कला संस्कृती खात्याचे मंत्री माननीय श्री गोविंद बाब यांचो आयज वाडदिवस. आयुश्यांत खूब स्ट्रगल करून तेणी आयज राजकारणाच्या माध्यमातून लोकसेवेचो व्रत घेतला अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना. तेणी आयज आपल्या हिमतीर आनी आपल्या कॅरेक्टरान आयज तेजें गोंयभर नांव जाल्लें आसा आनी तो तारुण्याक एक तेणी आपली आदर्श असो निर्माण केल्लो आसा. तेणी केन्नाच भेदभाव करूना, सगळ्यांक तो घेवन गेलो फुडें. म्हणून ह्याच गुणा खातीर आयज गोंयकारां पूर्ण गोंयान तेजे ह्याच गुणा खातीर तेजें कौतूक जाता. इवन आमी सुद्दां तेजे कडेन कामां घेवन गेली तेन्ना तो त्या मनशाक विचारतालो तुमकां आपल्या डायरेक्ट येवपा जायना काय म्हणून. तांकां कित्याक येवपा जाय, कित्याक आपूण सगळ्यांचो आमदार. तेणी केन्नाच विरोधक आनी केन्ना आपलो हेच्या भितर केन्नाच तेणी डिफरन्स करूं ना. तेंची काम करपाची पद्दत एक वेगळीच आसा. तो जेन्ना निवडून आयलो तेन्ना तेणी सांगलें द सिस्टम वील बी अ फ्लॅट. फ्लॅट म्हणजे कितें, पयलींचे राजकारणी जे आशिल्ले, जे आमचे आमदार जाले हांगा पिवळान, ते कितें करताले, वाड्या वाड्यार आपले एक ठेकेदार दवरताले आनी कसलें काम आसलें तेंच्या मार्फत येवप. कितें जाल कोणाक जॉब लावपा जाय तांकां विचारप. तशें सरान करूं ना. सरान एकदम फ्लॅट सिस्टम दवरली. म्हणजे कोणीय वचपाचो तेज्या दारान आनी आपलें जर काम करून घेवन येवपाचें. अत्यंत स्वाभिमानी, जिद्दी आनी अन्याया विरुद्ध चीड आशिल्लो पण मनान सामको मोवाळ अशा म्हाज्या गुणी कलाकाराक तेज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तेच्या येणाऱ्या वाटचालीक म्हाज्यो लाख लाख शुभेच्छा आनी देवा कडेन हांव एकूच मागता तेका उदंड आयुश्य आरोग्य लाभो. नमस्कार. वेलिंग पिरो ग्रामपंचायत वार्ड नंबर 4 पंच सदस्य रणजित प्रभुदेसाय. आज गोंय राज्याचो मंत्री
श्री गोविंद गावडे हेजो वाडदिवस आसा, तेका लागून वार्ड नंबर 4तल्या 968 लोकांच्या वतीन शुभेच्छा दिता. सांगपाचें म्हणल्यार एक विकास पुरुष असो आमकां आमदार ह्या पिरोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळिल्लो आसा. विकासाच्या दृश्टीन आज पर्यंत खंयचेच आमदार ताका हात दिवपाक शकले ना. तुमी जिवंत एग्जाम्पल पळोवपाक गेल्यार बेतकी खांडोळा हॉस्पिटल, तशेंच मंगेशी टुरिजम प्रोजेक्ट, अशें आमच्या वाठारांत तरेतरेचे रिटर्निंग वॉल, थोडेशे रस्त्याचें काम उरलां तेही कंप्लीट ह्या दिवाळे पयलीं जातलें अशें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. सांगपाचें म्हळ्यार श्री गोविंद गावडे हेजो आनी म्हाजें रिलेशन 2012तल्यान सुरू जाल्लें. 12 ते 17, 17 ते 22 आज पर्यंत आमचें नातें इतलें बरें आहा की आमी जें कितें काम सांगता तें आमचें काम तो प्रायोरिटी घेवन करता. ह्याच खातीर हे एक जिवंत एग्जाम्पल तुमी पळोवपाक जाय की आज तरणाट्याक एक दिशा दाखयणारो आमदार आमकां भेटिल्लो आसा. म्हाजें एक सादारण जिवन आशिल्लें, तेका आयज पंच सदस्य करपाक तेका हातभार लायलो. आयज लोकां मदीं म्हाजी वळख निर्माण केली. तेका लागून आयज खुबशे कडेन आयज म्हाजी वळख निर्माण जाल्ली आसा. तशेंच सांगपाचें म्हळ्यार तुमकां एक खास म्हणल्यार आज पर्यंत कितलेशे आमदार आयले गेले, फक्त इलेक्शना टायमार तेंच्यांनी वापर केलो, पण गोविंद गावडे सरान तशें केन्नाच केलें ना. 2012 तो आमदारूच नाशिल्लो, तरी आसतना तो आमकां सदांच घेवन फुडें गेलो. म्हणून 17 आमी सगळ्यांनी एकजुटीन काम करून ताका निवडून हाडलो. आनी आमकां आनी फुडें 10 वर्सां तरी तो जाय, कारण पिरोळ कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विकास जर आमी पळयतले जाल्यार आमकां गोविंद गावडे सारको आमदार जाय. हेका लागून हांव स्थानीक देवता श्री मंगेश आनी श्री म्हाळसा हेंचे कडेन मागता की आमच्या सराक उत्तम आरोग्य आयुष्य प्रदान करचें. आनी परत एकदा आमच्या सराक आमच्या वार्ड नंबर 4 तर्फे सगळ्यां तर्फे म्हणटा की वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार. आमी खानोलचे मित्र परिवार हे गोविंद गावडेक एक वाडदिवसाची नोंदणी परबी दिता.